नमस्कार. हांव मेघा मिलिंद शणै. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब चॅनल अंतू प्रसार जावचे यशस्वीनी हे कार्यक्रमाक हांव सगळ्यांकय स्वागत करता. आयचे एक समाजांतू बर्थडे जवो एनिवर्सरी जवो ना एक पार्टी जवो ना एक रिसेप्शन म्हणल्यारी खंयचे संभ्रम समारंभ जाल्यारी तांतू केक कटिंग म्हणजे एक मस्त महत्वपूर्ण अंश जाला. हे केक पळोवचे कितले चंदकी, खावचे कितले रुचकी, ते करचेक तितले एक एफर्ट. हे कोविडा नंतर मस्त जनान तांगेल एक हव्यास आशिल्ले केक करचे, तांणी एक बिझनेस शिकोंक न्हू, तांणी तांगेले एक नाव करून घेतला. आजी आमगेल ओट्ट सती आमगेल गेस्ट हन्नी बेकिंग केक करचे हांगेले एक हव्यास आशिल्ले हन्नी तांगेले एक बिझनेस करून घेनू, तांगेले एक ब्रँड करून घेतला. निधी क्रिएशन्स म्हणून तांगेले एक ब्रँड करून घेतला. हन्नी अशे कोडयालांतू हन्नी हजारಕ್ಕೆ वैरी केक कोरनू विक्कील आसा. आजी आमगेल ओट्टो आसा ती एम राधिका पै. राधिका माय तुमकां हे कार्यक्रमाक हांव स्वागत करता. राधिका माय तुमगेले कुळार कंचे, तुमगेले चाइल्डहुड कशें आशिल्लें म्हणून सांगताच वा. मिगेले कुंदापुरा लागी सानच एक चंद गांव गंगोळी म्हणून. मिगेले अन्नाल नाव गोविंदराय भंडारकर म्हणून, अम्मा आशा भंडारकर. मिगेले शिकवण आनी पुरा गंगोळींतू जाल्लेले. मागीर डिग्री करतना हांव कुंदापूरचे भंडारकर्स कॉलेज म्हणून थंय मिगेले डिग्री केलेले. म्हाका सांतकू न्हू कसने नवे नवे कोरका शिकूका म्हणून मस्त मन. तलरी त्या टायमारी थंय कसने क्लासेस आनी पुरा ना आशिल्ले आत्तां म्हणके. तलरी कसने एक नवे कोरका म्हणजे जाल्यार रॉ मटेरियल जावका तेवूय मेळना आशिल्ले. साना गांव आशिल्ले निमित्त थंय कसने मेळना आशिल्ले. प्रती एकाक आमकां कुंदापुरा वचका जाता आशिल्लें. कुंदापुरा वचून हाडचे तितले सवलत त्या टायमार ना आशिल्ले निमित्त आमकां कसने मस्त शिकचीत असले ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी म्हूण येता. तलरी आमी घरकडेची तुकून खोट्ट विंडूचे एक रंगोली घालचे, मागीर मेहंदी घालचे, क्रोशेन टेबल क्लॉथ आनी पुरा करचे, नमुनवार फूल घांतूचे विंगड विंगड नमुनार फूल घांतूचे, मागीर उल्लनारांनी पुरा केलो सॉफ्ट टॉयस आनी करचे. तशी मस्त पुरा केला. नंतर वार्डीक जातरी मिगेल मायन म्हाका मस्त सपोर्ट केला. तांगेले आयडिया कशें म्हळ्यार बायल मनशान घरकडे बसना कसने पुणी शिकूका म्हूण. तशें तांणी म्हाका स्टार्टिंगारी शिमणे क्लासाक घाल्लेले. जाल्यार म्हाका तांतू मस्त इंट्रस्ट ना आशिल्लें. तलरी थंय वतर म्हाका नवे नवे जनाल गुर्तू जाले. ताजे नंतर म्हाका मस्त कॉन्टॅक्ट्स मेळ न्हू. हांवें सॉफ्ट टॉयस करचे, मागीर एम्ब्रॉयडरी करचे, तशी हँडमेड ज्युवेलरी करचे वर्केन शिकून काडलें. हँडमेड ज्युवेलरी हांव मस्त पुरा केला तेदंतून. आनी लास्ट टायम कोविडा टायमारी यूथ ऑफ GSB तांणी घरांत तूं गम्मत म्हणून एक प्रोग्राम केलेलो आशिल्लें. तांतू म्हाका ज्युवेलरी करचे एक ऑपॉर्च्युनिटी वरें तांणी दिलेलें. ओके, सो तुमकां बेकिंग म्हळ्यार ते केक करचे, रंदप करचे सांतकून तुमी करनी. सो हे फिल्डांतू तुमकां कशी इंट्रस्ट आयले, तुमकां शिकता म्हणून केदान दिसलें? ते म्हळ्यार कोविडा टायमारी मस्त जन तोंदरेर आशिल्लीची म्हणून पुरा गोत्त आशिल्लो विशय. जाल्यार मिगेल विशय सांगता म्हण जाल्यार हांव कोवीड टायमारी फ्री आशिल्ले निमित्त मस्त पुरा लर्न केला म्हूण येता. एक्चुली कोविड स्टार्ट जावचे पशी फुडें हांव 6 म्हयने फुडें एक उपासना डान्स क्लास म्हणून डान्स क्लासात जॉयन जालेली. थंय कोविड स्टार्ट जातरी चेडूंक पुरा घरकडे आशिल्लीची. टायम पास करची कशी म्हूण कळना आशिल्लें. त्या टायमारी आमगेले डान्स क्लास टिचरीन प्रतीक्षा प्रभू म्हणून तिणें ऑनलायनारी डान्स क्लास करच्याक स्टार्ट केले. तशी आमी फस्ट ऑनलायनारी क्लासेस अटेंड करच्याक थंय शिकलीची म्हूण येता. मागीर टायम पास करची कशी म्हणटना हांव फेसबुकार पुरा पळोवन नमून वार रांदप पुरा केला त्या टायमारी. तशी करतना बेकिंगांतू हांवें मलाई केक, मिल्क केक, टी टायम केक तशी मस्त पुरा ट्राय केलेले. आनी फेसबुकांतू मस्त विडियोज येता आशिल्ले त्या टायमारी. हांव कशें म्हळ्यार रात्री 12-1 घंटे बसून सगळो दीस ते विडियो पळोवचे. म्हाका तितलें इंट्रस्ट आशिल्लो तांतू.
जाल्यार तांणी कसं म्हळ्यार एक्झॅक्ट कशें करचें म्हूण शिकयनाची जस्ट तुका ते लास्ट फिनिशींग मात्र दाखयता विना कशें करचें म्हूण सांगना आशिल्लीची तशी कोविड जातरी हांव श्रीलक्ष्मी बेकिंग क्लासेस म्हणून स्वाती कामताले थंय 2 दिसाचे क्लास केले ताजे नंतर यूट्यूबारी फेसबुकान तांणी पुरो पळोवन मस्त लर्न केले आनी केची मस्त लर्न करूं बाकी आसा आनी के स्टार्टींग स्टेजारी आसा हांव म्हण येता सो तुम्ही एक हॉबीशे एक केक बेकिंग घेतले सो तुमकां हे हॉबी आशिल्ले बिझनेस करपा म्हूण आयडिया कशें आयिल्लें हांव स्टार्टिंगारी केक करूं शिकतरी घरकड फर्स्ट एक केक केल्लेले म्हगेले घरकड पुरा जाणां इश्ट जाले नेक्स्ट हांव म्हगेले डान्स क्लासा घेवन चमकलेली एक केक करून पुरा जाणांक खावन भारी लायक जाला म्हूण म्हणलें कडेन म्हगेली टीचर अशी म्हणलेली तूं ताक हें प्रोफेशन जावन घेवचें ना जें म्हूण जाल्यार हांव तितलें सिरियस घेयनी म्हाका हें परत जावचें न्ही म्हणून कडेरी हांव म्हगेले पुरा रिलेटिव्सांक एक 10-15 केक म्हूण येता पुरा जाणांक एक दीस एक करून दिले तशी म्हगेले फिनिशींग वर्केना चिके इम्प्रूव जाता गेले म्हगेले नणंद देखली आसा राधिका बाळिगा म्हणून तिणें अशी एक दीस फोन करून म्हाका एक केक करून दितवे म्हूण निमगेलें त्यांचे दीस म्हगेले डान्स क्लासा फ्रेंडाल बरें फोन आयलें तूं म्हाका एक केक करून दिवचें जातवें म्हूण तशी म्हाका फर्स्ट टायम एका दिसाक 2 ऑर्डर मेळ्ळें तशी म्हगेले बेकिंग जर्नी स्टार्ट जाली म्हूण येता एक फर्स्ट स्टेप घेतले तुम्ही मागीर एक ऑपॉर्च्युनिटीज मेळता गेले आता तुमगेले ब्रँडा नांव निधी क्रिएशन्स म्हणून हे निधी क्रिएशन्स तुम्ही नाव कशी सिलेक्ट केले कशी तुम्ही एक निधी क्रिएशन्स स्टार्ट केलं निधी म्हळ्यार म्हगेलें धुवेल नांव हांव तवळ सांगिल वरी हँडमेड ज्युवेलरी करतना ताका फेसबुकार एक अकाउंट ओपन करका म्हणून हें केलें तेदन ताका एक नांव दिवका म्हणून निधी क्रिएशन्स म्हूण दिलें मागीर जना पुरा निधी क्रिएशन्स म्हळ्यार म्हगेलें म्हूण गोत्त आशिल्लें निमित्त म्हाका बेकिंगा येता तर ओपास विंगड नांव दिवचें मन नाशिल्लें सो हांव तांचें नांव कंटिन्यू केलें ओके सो एक हॉबी तुकून एक बिझनेस खंयचे एक फिल्डान तो करता जाल्यार ताजे एक चॅलेंजीस म्हूण येता ताजे एक चॅलेंज आसता तुमकां कसो पुरो एक चॅलेंजीस म्हूण तुमकां दिसलें हें तुमगेलें एक प्रोफेशनान तूं चॅलेंजीस म्हळ्यार पुरा फिल्डांत आशिल्लेच एक्चुली जाल्यार हांव सांगचिलें कारी चॅलेंजीसा बद्दल मस्त कॉन्सन्ट्रेट करचे बदलाक सोल्युशन कसं न्हय म्हणून सोदूचें बेटर म्हूण दिसता चॅलेंजीसा बद्दल सांगचे पशी हांव चॅलेंज जावन घेतिल्लो एक विशय सांगता सडन एक दीस कॉल येता म्हाका पाय सांजे म्हणटाना एक टेडी बेर केक कोण दिवका म्हूण हे केक वय तशी ते केक म्हळ्यार कशी आमी वर्लेल पुरा करची कशी राऊंड स्क्वेअर हार्ट तशी पुरा करताची सडन सांगताना ते बॉडी कोरका ताजी मात्ती कोरका कानू हातू पायू पुरा कोरका म्हणटाना ते जस्ट चिके चॅलेंजींग त्यामुळे दीस वयना म्हाका म्हगेले घरकड गेस्टय आशिल्ली त्या दिसू जाल्यारी हांव म्हाका कसं म्हळ्यार नवेच कोरका कसनेची नवे थीम कसने कोरका म्हणून इंट्रस्ट आशिल्ले निमित्त तांणी सांगले कुडला हांव ना म्हणी जायत म्हूण सांगून केल्लें मागीर तें फिनीश जातरी म्हाका भारी खूश जाली म्हणत वय भारी चंद आयला वय बिर्याणी थीम्ड वय हें वय तशी जालें एक्चुली मागीर चॅलेंजीस म्हणटाना म्हाका आनी कुडगास येतास एक दीस 5 केक ऑर्डर आशिल्ली म्हाका 5 केकान तूं कसं म्हळ्यार विंगड टायमार ते 5 केक दिवचे आशिल्ले म्हाका ते सकाळ तुकून सांजे ताईं विंगड टायमार ते दिवचे आशिल्ले निमित्त हांव फुडें गत आशिल्ले निमित्त कुलदिसूची पुरा बेज आनी पुरा रेडी करून ताका सोकिंगाक मागीर फिल्लिंगाक पुरा रेडी करून दवरलेलें ते टायमार ते केक डिलिव्हरी जावची तशी हांव पळोवन घेतिल्ली एक्चुली मागीर लास्ट कसं जालें म्हळ्यार लास्टचे एक 2 टियर केक आशिल्ले ते एक केका वयरी आनेक केक दवरच्याक तेदन पुरा जावन दवरच्या म्हणून रेडी जावन वतना ते हाता तुकून स्लिप जावन सकयल पडलें ते मॅश जल म्हळ्यार वापस म्हाका तें दवर वरें जायना तितलें टायमय ना 1 hour आशिल्लें तंतू हांव इमिडिएट कसं केलें म्हळ्यार म्हगेल्या बामणान केन्नाय म्हणचें जल्लेल विशय आलोचन करूं ना नेक्स्ट कसं न्हय म्हूण पळोवका म्हूण
तशी हांव इम्मिडिएट म्हगेल बामूण घरकड आशिल्ली संडे आशिल्ली त्या दिसू इम्मिडिएट हांव वपास केक बेक कोर न्हू ते ताका फिल्लींग सोकींग पुरा कोर न्हू क्रम कोट कोर न्हू ते म्हळ्यार दोनी टियराचे केक म्हणटाना ते सेट जाले शिवाय दवरूं जायना तशी कशें एडजस्ट कोर न्हू ते क्रम कोट आनी कोर न्हू ताजे वेरी दवर न्हू फिनिशींग आनी कोर न्हू एक 5-10 मिनिट लेट जावन अशें पुरो जाल्यार तें एक डिलिव्हरी दिल्ले पुरा जना घरकड पुरा जनांनी हेल्प केला त्या दिसू जाल्यार डिलिव्हरी दिल्ले म्हळ्यार एक म्हाका खुशी विशय सांगता म्हणून एक लास्ट मिनिट एक अर्जंट जाल्यार मस्त कष्ट असता जाल्यार ते एक तेची आमी एक चॅलेंज म्हणून घेतलरी ते आमकां एक एक्सपिरियन्स नवे एक्सपिरियन्स तांतूं तुकून आमकां शिकचें मस्त मेळटा म्हणून हांव सांगचें सो आतां केक कोरता म्हळ्यार मस्त पुरा प्रोसेस पुरा आसा एक सिंपल जावन एक केक कोरता म्हळ्यार कितले टायम लागता कसो पुरो प्रोसेस जावका ताका ते म्हळ्यार अमके टायम भितर केक कोर येता म्हूण सांगू जायना आतां थीम केक आसता ताका विंगड टायम घेतात कस्टमायज्ड केक म्हणटाना तांकां जाय आशिल्ली तशी कोरून दितना टायम विंगड घेता ते केकाक इतले टायम म्हूण सांगू जायना आतां केलो लोक कॉल करताची 1 hour भितर म्हाका केक कोरून दितवे म्हूण जाल्यार आमी कशी होम बेकर्स एक्चुअली घरा कामान तूं टायम काणू आमी केक कोरून न्हू दिवचें तशें दिडीरने सांगल्यार आमकां चेकेची कोण दिवच्याक कश्ट जाता तशें म्हणून केक बेक करतना बेकरीन तांणी म्हळ्यार कशें म्हळ्यार तांणी व्हड एक बेस कोण दवरनासताची तांतूची तूं स्क्वेअर म्हणलें कुळ्ळें स्क्वेअर कट कोरून दिवचें रावंड म्हणलें कुळ्ळें रावंड कट कोरून दिवचें तशी कोरून तांणी करताचें आमी तशें न्हय न्हय आमी तुमी ऑर्डर दिता तरी इमिडिएट तुमगेल कसं रिक्वायरमेंट म्हूण पळोवन ते फ्लेवर ते शेप तशी हें कोरून बेक कोरून रेडी कोरून दिवचें आनी कसं म्हळ्यार प्री मिक्स यूज करताचे केलो लोक रेडीमेड मेळटा ते यूज करून करताचे आमी तशें न्हय आमी प्रती एक इनग्रेडियंट्स ते गळसून ते कोरून केकाचे बॅटर रेडी कोरून मागीर बेक करूंक केक एक 30 मिनिट्स पणी लागता ताजे नंतर ताका फिल्लींग सोकींग पुरा करूं आसता आतां सादारण बटरस्कॉच केक म्हणल्यार ताका आतां बटरस्कॉच चिप्स करता आसता तें पुरा करच्याक टायम घेता मागीर हें क्रीम बीट करूं आसता ते क्रीम एक्चुअली फ्रिजरा आशिल्ले ते भायर दवर न्हू ते मेल्ट जाता तरी क्रीम बीट कोरून मागीर क्रम कोट म्हूण करताची फिनिशींग जावचे फुडें एक कोटींग करून दवरताची तें कोरून एक थोडे वेळ सेट करूं आसता केक तशी ताका थोडे टायम घेता मागीर फायनल फिनिशींग आतां पुराची रेडी आसा सिंपल केक कोर येता म्हळ्यार पुरो रेडी आसल्यार एक 20 मिनिट्स भितर कोर येता हे एक क्रिएटीव फील्ड म्हणून सांगेत म्हळ्यार आतां आज पुरा सोशल मिडियान तो पळोवन असले केक जेवका म्हणून लास्ट मिनिट सांगल्यार ते एक क्रिएटिविटी जेवका ते कशी आमी इम्प्लिमेंट करून कशी प्रेजेंट करचे एक म्हणजे एक मस्त इम्पॉर्टंट नवे आतां निधी क्रिएशन्स म्हळ्यार अंत हे ब्रँड अंतू कितलो पुरा टाइप्स ऑफ केक्स तुम्ही एक व्ह्युअर्सांक तुमगे कस्टमर्सांक प्रेजेंट करताची आतां विपिंग क्रीम केक म्हळ्यार तांतूं मस्त फ्लेवर्स आसता मागीर तांतूं विंगड म्हळ्यार क्रीम चीज घालून आनी पुरा करता हांव रेड वेल्वेट म्हूण करता मागीर रसमलाई जामून ते विंगड फ्लेवर जाले मागीर कप केक्स करता तांतूय मस्त फ्लेवर्स आसा मिल्क केक्स म्हणून ट्रेस्लिचस म्हणटाची तांतूं पिस्ता मागीर रोज चॉकलेट तशी 2-3 फ्लेवर तांतूं हे करता हांव कडेर टी टायम केक्स आनी हेल्दी केक्स म्हणून वरे करता सो तुमगेले डिलिव्हरी ऑप्शन्स कशे आसा म्हळ्यार खंय पसून पुरा तुमी तुमगेले केक डिलिव्हर पुरा केला डिलिव्हरी म्हळ्यार गंगोळी कुंदापूर हेकड पुत्तूर बेळतंगडी म्हगेले एकली फ्रेंडान होन्नावर ताई घेवन चमकला केक आनी पुरा भारी एक वाईड रेंज सांगे येता आतां एस्पेशली आतां कोविड जाले नंतर मस्त जन हेल्थ कॉन्शियस जाली ती तांकां कशें म्हणल्यार मैद घालूं ना सक्कर अशें ना जाल्यार रुची तितले आसता रुची कॉम्प्रोमायज जावं ना आनी तशी जी मलगड्यांक ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ डायबिटीज तसले पुरा हेल्थ कंडिशन्स आसता तांकां तुमी कसं एक ऑप्शन्स ऑफर करताची
तंतू म्हळ्यार ॲक्च्युली टी टायम केक्स सांतू हेल्दी केक्स म्हणून हांव करता ते गंव पीठ घाल न्हू विदाउट रिफायंड शुगर म्हळ्यार ब्रावन शुगर आनी न्हय जाल्यार गोड हें कोणाक डायबिटीस ना अशी हेल्थ बद्दल जागृत करतल्यांक तसल पुरा केक्स कोण दिता मागीर डेट्स वॉलनट म्हूण शुगर फ्री केकय करता हांव आनी नेक्स्ट डायबिटीस आशिल्ल्यांक शुगर फ्री स्पॉन्ज चॉकलेट वॅनिला स्पॉन्ज कोर न्हू तांकां खंयची फ्लेवर जावका त्या फ्लेवर घाल न्हू थोडे क्रीम घाल न्हू केक वरें कोण दिता मागीर टी टायम केक्स सांत वरें तशीची शुगर फ्री टी टायम केक्स वरें हांव मस्त केक सो मस्त ऑप्शन्स आसा पुरो जनाक ऑप्शन्स आसा निधी क्रिएशन्सा तकून सो तुमगेले खंयची फ्लेवर ना जाल्यार म्हळ्यार एक तुमकां एक फेवरेट फ्लेवर म्हूण आसता ना जाल्यार मस्त एक रिपीटेड ऑप्शन्स रिपीटेड एक ऑर्डर येवन आसता निधी क्रिएशन्साक ते खंयचे एक फ्लेवर मिगेल फेवरेट फ्लेवर म्हळ्यार म्हाका पुरा मिगेल कस्टमरान येद्दोळ ते दिलेले खंयचे लायक ना म्हणी पुरा लायक म्हणून सांगिल्लें जाल्यार मस्त रिपीटेड ऑर्डर मेळचे पायनॅपल फ्रुट्स घालून एक करची केक मागीर रसमलाई केक आनी कुकीज अँड क्रीम म्हणून वर्केन एक करता हांव ते मागीर मस्त फास्ट मुवींग म्हण येता ओके आतां मस्त यंगस्टर्स ना मस्त जन एक हॉबीज स्टार्ट केला ना शिक्का म्हणून एक तांकां एक इंट्रस्ट आसता तुमी कसो टिप्स दिताची हे बेकिंग फील्ड येवचे एक यंगस्टर्साक कसं म्हळ्यार बेकिंग अशी केक करू शिकले म्हळ्यार कुठले जाय न्ही ते प्रॅक्टीस करता सुका प्रॅक्टीस मेक्स मॅन परफेक्ट म्हणटाची ते करता करता अशी तुमगेले ते फिनिशींग इम्प्रूव जावची ना अशी शिकली अशी केल्ले म्हळ्यार कुठले जायना आनी आत्तां कसं म्हळ्यार तुमकां मस्त ऑपॉर्च्युनिटी आसता ॲक्च्युली युट्यूबान तूं मस्त विडियोज पुरा मेळटा तुमकां तुम्ही त्या पुरा विडियोसांनी पळोवन नवे नवे खंयचे फ्लेवर कोरयत नवे नवे डिझायन खंयचे कोरयत नवे नवे कसनेपणी हांव मिगेल आमकांच आमी अपग्रेड करता सुका म्हणून सांगेत तुम्ही एक नवेची म्हळ्यार यंगस्टर्सांक कोण हे बेकिंग फील्डाक येवका म्हणून आसता की तुम्ही लायक टिप्स दिला आतां तुमकां ज्युवेलरी करचे एक तुमगेले एक हॉबी तशीच आनी कितले म्हळ्यार आनी मस्त पुरो हॉबीज आसा म्हूण हांव आयकल्या खंयचे पुरो हॉबीज आसा तुमी डान्स क्लासा बद्दल बरें सांगले तुमी तुमगे डान्स क्लासा बद्दल पुरो सांगा ती ॲक्च्युली मिगेल फ्रेंड डान्स क्लास टीचर तवळ सांगिल वरी प्रतीक्षा प्रभू म्हणून म्हाका मिगेल धुवेक डान्स क्लासा घालका म्हणून हांव चमकलेली मागीर तीन कशें म्हणचे म्हळ्यार डान्स क्लासा येवन म्हाका बसना कसं नासल्यार डान्स करका न्हय जाल्यार घरा वचून मागीर येवका म्हण ते उपाय ना ते लायक हांव म्हाका मस्त इंट्रस्ट ना आशिल्ली तेन्ना अशी जॉयन जालेली तीन म्हाका केन्नाय म्हणचे तूं नॉन डान्सर म्हणून अशी कोणाक एग्जाम्पल दितना मिगेल एग्जाम्पल दिवचें आशिल्लें मागीर हांव थंय पळयताना पुरा थंय एक 7 to 70 years ताईं पुरा एजाची जन आसाची तांगेल उमेदी पुरा पळयताना आनी ते टिचरीन शिकोवचे रीती पुरा पळयताना म्हाका भारी खूश जाली इतले ते 1 hour आमी थंय स्पेंड करचे इतले आमकां खूश दीत म्हळ्यार कसन स्ट्रेस आसल्यारीची थंय वचून येताना उणी जाता म्हणून एनर्जी येता बदाची आज जी म्हळ्यार तुमी ज्युवेलरी केलेले ते एक फोटोज आस दिसता वय तुम्ही हे कस्टमाइज्ड करचे की म्हळ्यार ऑलरेडी म्हळ्यार एक्चुअली हे हांव केल्लेले मागीर ते पळोवन मस्त जनान म्हाका हे सेट नियरली हांव एक 100 पशी चड पीसस हे लारिया ज्युवेलरी म्हण येता ताका लारिया म्हणचे ते सन वायट मोती आस पळय ताका तसल हांव काय एक नियरली 100 पीससा पशी चड केला म्हणून मागीर ते मस्त सनचे आशिल्ली न्ही ते दोळ्याक मस्त स्ट्रेन जाता म्हणून चिके अवॉयड करून सुरू केला मागीर दुसरे टायपाचे ज्युवेलरी करताची ना हे भारी चंद आसा आनी हे खंयचे हे अजय कसं म्हणटाची अगेट बीड म्हणून ताजेन केलेले अँटीक बीड्स घालून गोल्डन बीड्स घालून मागशी ते कॉर्ड हाजे सुताची कॉर्ड घालून केलेले ओके हे आतां खंयचे एक फिल्डांत आमी वचका म्हणल्यार खंयचे एक आमी बिजनेस करका म्हणल्यार तांकां एक फॅमिली सपोर्ट एक फ्रेंड्सा सपोर्ट रिलेटिव्सा सपोर्ट मस्त इम्पॉर्टंट जावन आसता तुमगेले फॅमिली तुमकां कशी सपोर्ट केले म्हणच्या गेल्यार मिगेल फॅमिली तुकून पुरा जनांनी म्हाका सपोर्ट केला ह्या विशयांत एस्पेशली मिगेल बाम म्हणू एम रघुवीर पै म्हणू
आमगेले ट्रान्सपोर्टेशन आनी कन्सल्टन्सी बिझनस तशी तांणी म्हाका मस्त सपोर्ट केला. स्टार्टींग तुकून म्हाका जाय आशिल्ले मटेरियल्स पुरा हाड दिवचे. डेली येताना तुका कसाने हाडकावे, तुका कसन वस्तू जायवे बेकिंगाचे म्हूण निमगून हाड दिवचे आनी तुका कसाने शिकूका जाल्यार शिक म्हणून अशें एनकरेज करचें. समजाय न्ही आजी व्हड न्ही पांय ओपास करी म्हूण सांगून तशी म्हाका मस्त एनकरेज करताची. मागीर मिगेल चेडूं अनूप पै म्हणून पूतू सेकंड PUC शिकतास आनी धुव निधी पै म्हणून 8th क्लास शिकतास. मेगेल पूतू फ्री असताना मग घरा कामांनी पुरा हेल्प करता. धुव बेकिंगान तूं हांव कसनय एक करू सूर केले कुडले प्रती एक इन्ग्रेडियंट्स हाड दिवची म्हाका. अम्मा तुका आज कोणाला ऑर्डर आसा, आज तांणी कसो फीडबॅक दिले म्हणून केन्नाय निमगिता आसता तशी दोग जाणांय म्हाका मस्त सपोर्ट करताची. मागीर सांगता म्हळ्यार मिगेल फ्रेंड्सानय मस्त सपोर्ट केला. ह्या बेकिंग फील्ड आहेत तरी म्हाका एक फ्रेंड मेळ्ळा कशी म्हळ्यार कसनय एक स्वार्थ ना अशी कसनय एक एक्सपेक्टेशन ना अशी मस्त म्हाका हेल्प केला. तशी हे वेदिके मुखांतर हांव मस्त थँक्स म्हणका म्हणून लेखता. कडेरी वरलेल म्हळ्यार मिगेले कस्टमर्सानय म्हळ्यार प्रती एक केकान तूं कसनय फीडबॅक आसल्यार करेक्ट फीडबॅक दिला. तशे निमित्त म्हाका मिगेले बेकिंगान तूं मस्त इम्प्रूव करून घेवचें जालें. आतां तुमगेले मस्त पुरो हॉबीज आसा आनी चेडूवांक म्हळ्यार घरकड चेडूं तांगेल पळोवका तुमी कशी मॅनेज करताची हे फॅमिली लायफ आनी वर्क लायफ बॅलन्स कशें दवरताची तुमी? मन असल्यार कसनय कोर येता. एक्चुली मेन मन जावका कसनय कोर का म्हळ्यार एक मन आसूं का. एक्चुली हांव सांगचें गेलें म्हळ्यार म्हगेले सकाळीची 6:30 तुकून 7:30 ऑनलायन आरी आमगेले डान्स टिचर इले फिटनेस क्लास जाता ताका जॉयन जाता. मागीर चेडूं आलें स्कुला पेटोवचें लंच तांगेले ब्रेकफास्ट ताजे जाता. कडेर बेकिंगाचे थोडे ताजी कामय जाता. कशें म्हळ्यार डान्स क्लास आशिल्ले दिसाका हांव फस्ट प्री प्लॅन कोर न्हू ते टायमार ते केक आनी पुरा जावन तांकां फिनिशींग कोर न्हू डिलिव्हरी दिवची तशी पुरा पळयता. आनी कसं म्हळ्यार करेक्ट टायमार टायम टू टायम ते जावची तशी प्री प्लॅन केली म्हण जाल्यार कसनय करूं जाता. मग आतां तुमी मुखारी कसने बेकिंग क्लास कसने करचे आसल्यार पुरो जनांका सांगका कशी तुमगेले प्लॅन्स आसवे बेकिंग क्लास सद्या बेकिंग क्लासा बद्दल आलोचन कर न्ही. इथे म्हळ्यार हांवची आनीक लर्निंग स्टेजार आस म्हणत हांव मस्त मस्त शिकचे आसा तूं मुखार सून पळोवका. ओके सो तुम्ही हॉबीज एक स्टार्ट केलेले तुम्ही ते एक बिझनेस केले आणि मस्त जन तशी म्हळ्यार एक आश आसता तांकां एक हॉबी आशिल्ले तांगेले एक बिझनेस कोर घेवका म्हणून तसं तांकां कसन तुम्ही टिप्स दिताची? जर्नी ऑफ 1000 miles बिगिन्स विथ फर्स्ट स्टेप म्हणटाची तशी कसनय आसल्यार एक फर्स्ट स्टेप दवरया. फर्स्ट स्टेप दवरल म्हणजे जाल्यार ऑटोमॅटीक तुमकां बॅक सायड तुकून सपोर्ट गॅरंटी मेळटा. आनी कसन टायम ना म्हणून कसने कर अशी बशी बदला का आशिल्ल टायम युटिलायज कर न्हू कसो कोर येता म्हणून आलोचन करका. नेक्स्ट हांव सांगची म्हळ्यार आतां युट्यूबांत आनी पुरा तुमकां मस्त ऑपॉर्च्युनिटीज आसा मस्त विडियोज आनी पुरा मेळटा. तुमकां खंयच्यात इंट्रस्ट आसा की ते विडियोज आनी पुरा पळोवन तुमगेले नॉलेज चिकेची चड कोरून घेवन तुमगेले म्हळ्यार एक ओन बिझनस करच्याक प्रयत्न करका म्हूण सांगता. फस्ट अशें एक इंट्रस्ट घेवका मागीर तंतू आमी परफेक्शन करचे ट्राय करका आणि ऑपॉर्च्युनिटीज खंयचे की आमी ते एक ग्रॅब करपका म्हणून तुमी सांगचे. तुमी लायक टिप्स दिला आणि तुमगेले एक्सपिरियन्सेस आनी तुमी शेअर करून घेतला आणि मस्त जन तुमगेले एक एक्सपिरियन्स आयकून तांणी बरे मस्त इन्स्पायर जाल्ली ती म्हणून हांव लेखता. आज आमगेल हे कार्यक्रमाक येवन तुमगेले एक्सपिरियन्सेस शेअर केलेल्याक हांव तुमकां धन्यवाद सांगता आणि तशीच हे कार्यक्रम पळयल्याक सगळ्यांक धन्यवाद. म्हाका हें ऑपॉर्च्युनिटी दिलेले तुमकांय आनी विश्व कोंकणी केंद्रा तांकांय धन्यवाद.